नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. दवर्ले रुमडामळ हावसिंग बोर्ड वाठाराची भलायकी खात्यान केली पळोवणी. डेंग्यू जावन ल्हान भुरग्याक आयिल्लें मरण. गोमंतक टीव्हीन घडणुकेचेर घातिल्लो उजवाड. शाश्वत पर्यटनाच्या नांवाखाला नवे विधेयक हाडून लुटपाचो प्रकार. मडगांवां घेतिल्ल्या जनता दरबारात विजय सरदेसायाचे नव्या पर्यटन विधेयकाक विरोध. नड्डांक दिले भाजपा मुख्यालयाचो बुनयादी फातर घालपाचें निमंत्रण. खण मंत्र्यांची घेतली भेट, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी डीजीपीचे बदले विशीं उलोवपाक न्हयकार. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल. सिटी स्कॅन आनी मॉर्गूय बंद आशिल्ल्यान दुयेंतींक वचचें पडटा बांबोळे. तवशे लागवडी खातीर सरकारान दिवचो मजतीचो हात, शेतकऱ्यांची मागणी. कुठ्ठाळे सोऱ्याच्या बाटले खातीर केलो इश्टान इश्टाचो खून. तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून. इश्ट आलेक्स कुतिनोक पुलिशेन केली अटक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत बुधवारा राती गोंया आयले. दिल्ली भोंवडेंत भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांची भेट घेवन तांकां भाजपा मुख्यालयाचो बुनयादी फातर घालपाचें निमंत्रण दिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. तशेंच खण मंत्र्यांची ताणें भेट घेवन चर्चा केल्ल्याचें सांगलें. मात मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी डीजीपीच्या बदले विशीं मुखेलमंत्री कांयच उलयलो ना. प्रदेश भाजपाचे मुख्यालय चिमला उबारपाचें आसा. मुख्यालयाच्या बिल्डिंगेचो बुनयादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याचें निमंत्रण दिवपाक नड्डांची भेट घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली वारी करून आयल्या उपरांत सांगलें. तशेंच खण मंत्र्यांची भेट घेवन राज्यांतल्या खणीविशीं चर्चा केल्ल्याचें ताचें म्हणणें. पूण मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी डीजीपीचे बदले विशीं मुख्यमंत्र्यान जाप लेगीत काडली ना. पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळ्ळो. पार्टी प्रेसिडेंटाक आमच्या ऑफिसाचो फावंडेशन स्टोन लागलो. ताका इनवायट करपाक हांव आनी आमचो स्टेट प्रेसिडेंट दोगूय जाण मेळ्ळे. ताका इनवायट केला. तो ह्या मंथ एंडींग पर्यंत येतलो. तो फूल फ्लेज ऑफीस आमी पार्टीचें बांदता. तो कदंबा पाठाराचेर साईबाबा देवळाच्या ऑपोजीट ताच्या फावंडेशन स्टोन. नेक्स्ट हांव मायन्स मिनिस्टराक मेळ्ळो. मायन्स रिलेटेड वेगवेगळे इश्यू आनी एक्सप्लोरेट करपाक इश्यू घेतली. तांकां पुराय मायन्स डिपार्टमेंटाचे एक्सप्लोरेट करपाक मदत करता. दोनूय इश्यू सर खंय तरी आसागांव केसीचे डीजीपीचे बद्दल बी कितें डिस्कशन जाल्लें कॅबिनेट रिशफल जालें. सर कॅबिनेट रिशफल कितें आसा आतां असेंब्ली आहा मरे. असेंब्ली जावन बी कितें आसा सर? असेंब्ली जावन बी कितें आसा काय म्हणटा कॅबिनेट रिशफल? चल बरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जावपाक लागल्यात. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान हॉस्पिटलांतली सिटी स्कॅन मशीन बंद आसा. देखून अँब्युलन्स दोनूच आशिल्ल्यान लोकांक खाजगी गाडयो करून दुयेंतींक व्हरचें पडटा. म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता. सिटी स्कॅन मशीन बंद आशिल्ल्यान दर दिसा 20 ते 30 दुयेंतींक स्कॅना खातीर बांबोळे वयचे पडटा. जिल्लो हॉस्पिटलांत सिटी स्कॅनाची सुविधा ना ही अजापाची गजाल जावन आसा. म्हणजे भावाच्या चेड्याक मारला जो वेल्ट्रो अटॅक. ताका स्टिचीस पडल्या, हेड इंजरीज मेळटात. पूण हांगा स्टिचीस मारल्या उपरांत तरी पूण फॅसिलिटी ना. ते सिटी स्कॅन करून जाय बांबोली. आतां ते हांगाच्यान बांबोली वचता. म्हणजे कितें सिटी स्कॅन चलना हिंगासर? ना म्हणटा तेंची सुविधा ना. सुविधा ना म्हणटा काम कांय करूंक जायना. हो सिटी स्कॅन हांगा दवरपाचें ओन्ली फॉर इमर्जन्सी एटलिस्ट. सो आतां तुमकां सिटी स्कॅना खातीर स्पेशली GMCन वचपाक सांगलां. मागीर पत्ते हांगाच शिफ्ट करतली. ओके, सो GMCंतल्यान पत्ते रिटर्न हिंगा. आतां पळय कितलो टायम जाला. आतां 3 वरां जालीं. हांगा जावन आहा तो. मागीर आतां हांगा GMCन बांबोली. थंयच्यान पत्ते रिटर्न. कितें मागणी आसा तुमची?
आनी म्हणजे हे आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अशें सिटी स्कॅनाची एक सुविधा खंय दवरूंक जाय एटलिस्ट इमर्जन्सी केसी किंवा जप करून थंय व्हरोंक ते इज अ लॉंग डिस्टन्स थंय जावंक जायना पण आमच्या सरकारान तें पळोवंक जाय. दुसरे वटेन दोनांतली एकूच एम्ब्युलन्स सद्याक चालू आसा. एक एम्ब्युलन्स फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद आसा. कांय वेळार दुयेंतींक एम्ब्युलन्सी खातीर वाट पळोवची पडटा जाल्यार कांय वेळार लोक खाजगी गाडयो करून दुयेंत्याक घेवन वतात. दर दिसा हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतींचो आंकडो पळयलो जाल्यार आनीक 2 तरी एम्ब्युलन्सी आसपाक जाय. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलाची काणी हांगाच सोंपना. गळटी आनी तुटिल्ल्या बॉक्सांक लागून हॉस्पिटलांतलो मॉर्गूय बंद आसा. ताका लागून मरण पाविल्ल्या दुयेंतींच्यो कुडी बांबोळेच्या मॉर्गान धाडटात. तेंचे एम्ब्युलन्सूय पयलीं प्रोवायड नात आमकां प्रायवेट गाडयेन व्हर म्हणटा नाजाल्यार एक तर इमर्जन्सी तरी कितें करूंक जाय तेंच्यांनी असली केसीस येत जाल्यार आतां बांबोले वतात आतां पावसाचे जाणा एक्सिडंट कितलेच जातात म्हणून म्हज्या हिसपान गव्हर्मेंटान कितें तरी करूंक जाय. पूण हांगासर स्कॅन मशीन चलना. म्हाका सांग हे जे व्हडले आतां हॉस्पिटल हांगासर फूल बार्देसच्या भायर लोक येता हांगासर कितें इमर्जन्सी जाल्यार लोक पयलो हिंगासर येता. पयलो आमचे म्हापशा डिस्ट्रिक्टान येता आनी एक तर स्कॅन मशीन ना थंयसर. कोणाक फाल्यां आनीक कितें व्हडली इमर्जन्सी आसतली आनीक कोणाची तकली फुटल्या ते टायमार जर ताका ट्रिटमेंट मेळना फाल्यां कितेंय जावंक शकता न्हू. आनी हांगासर ताका ट्रिटमेंटाक व्हरतलो म्हणजे तेंचे लागीं गाडयो येना. तेंची हॉस्पिटलाच्यो एम्ब्युलन्सीज ना. आतां ते फकत 108 हे करता. 108 दोनूच 108 चालू आसा. म्हाका सांग आख्खे बार्देजाक हे व्हडले इतले कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा हिंगासर आनी एक तुमचे लागीं स्कॅनिंग मशीन ना एम्ब्युलन्सीज ना. फाल्यां लोकांक कितें मेजर लोक सगळ्यांकूच जीएमसीन वचोंक जायना आनी सगळ्या कडेन 4 व्हिलर आसना. लोक फोन करता म्हणजे सगळ्यांक ते टायमार 4 व्हिलरूय एफोर्ड जायना. ह्या गैरसोयींक लागून म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतींचे सामकेच हाल जावपाक लागल्यात. ह्यो समस्या सुटाव्यो जावन बऱ्यो सुविधा केन्ना मेळटल्यो काय म्हणून लोकांक प्रस्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटेकार. खंयच्या गोंयकाराक फार्मागुडीची तवशी खासा करून पिपऱ्यो खावपाक आवडना पूण गोंयची ही फामाद तवशी रोवपी मळेकारांक खर्च वाडत चलिल्ल्यान सध्या लुकसाण सोंसचें पडटा. अजापाची गजाल म्हटल्यार शेकड्यांनी वर्सां सावन चालू आशिल्ल्या ह्या पारंपारीक शेती प्रकाराक सरकारा कडल्यान कसलोच आदार मेळना. तवशाच्या लागवडी खातीर गडगंज माटव घालचो पडटा. माटवाचें सामानूय खूब म्हारग जाला. तशेंच मानाय आनी साऱ्याचेर चडशे पयशे खर्च जाल्ल्यान फायदो कांयच उरना अशें फर्मागुडे वयलो एक शेतकार राजेश नायक सांगता. साऱ्या खातीर तरी सरकारा कडल्यान आमकां मदत मेळपाक जाय अशी शेतकऱ्यांची मागणी आसा. ही पारंपरीक शेती तिगून उरपाक जाय जाल्यार सरकारान हातूंत लक्ष घालून ह्या शेतकऱ्यांक मदतीचो हात दिवपाची गरज आसा. हे फक्त आमकां अशीच तयारी करपाक आमकां 3 म्हयने लागता. फळ मेळटा आमकां एक अशें तशें 15-20 जावं म्हयनो. त्याचे वयर काय मेळना. चवथ म्हळ्यार आमी घरा मानाय सगळें खणपाक मनीस आहे. माती आतां माती काडपाक जाय ते स्पेशल मनीस हाडचे पडटा. बेश्टे कोणाक गाडयां हाडले तांकां कळना. ते काम जाणा आशिल्लो त्याच मनीस जायो. बेश्टे कोणाकूय हाडले म्हणून तें जायना. आनी हांकां आतां हे बांबू आतां विकते घेवचे पडटा. पयलीं आशिल्लो 20 रुपया आतां 60 रुपया जालो. तरी आतां कोण डिमांड करता 100 रुपया म्हणटा तो आमकां घेवचोच पडटा. कित्याक नाजाल्यार आमचें तें काम जायना. तेका लागून आमकां तें घेवचेच पडटा. हे आतां मेडी आमी विकते हाडटा 20 रुपया 30 रुपया कशी सांगता तशी हाडची पडटा. कित्याक जाय म्हणटकीर हाडची पडले न्ही. गव्हर्मेंटाचें पयलीं सारें आशिल्लें 600 रुपया पोतें आशिल्लें. आतां 1200-1500 जालें. तरी आमकां घेवचें पडटा. सबसिडी आमकां कांय ना. रेट वाडत आसा तेजेर आमकां कांय फायदो ना. आमी आतां करपाचें आसा प्रॉपर्टी म्हणून आमी करता. नाजाल्यार आमकां कांय फायदो कांय ना हितून. हे आमी मडगांव घेवन वयता होलसेलान दिता. सकाळी गेले 8 मेरेन येयले पूण ते आमी रेटीक बसना. कशें कित्याक केलां खंय तरी कोणें घेवकूच जाय कोणाक तरी हाती लागो जाय अशें म्हणून आमी दिता येता. ते रेट फाल्यां सकाळी तो आतां मार्केटान बसता तुमकां खबर आसा आम्याची रेट कशी आसता 1200-1500 पूण आमचे कडल्यान घेता आसतना 600 रुपयान घेता आनी डबलीन ते जोडटा.
पूण ते आमकां फायदो काय ना आसता न्ही, गरजल्याक कांय फायदो नासता. आमकां गव्हर्मेंटाचो फायदो कांयच ना ना आमकां फायदोच ना. गव्हर्मेंट दित ना. हय मानाय सुद्दां घालतल्यार 800-900 रुपया पगार मानायांक. मागीर तांकां कितें मानाय घालतले, मानाया पयशे जाय कितले जाय, आमकां ते हिशोब करून आमी दवरिना. कारण आमी तो मरून मागीर तो कितें म्हणून करतली, मानाय घालचेच पडटा. मागीर फायदो काय उरना. फायदो म्हणजे कितें, आमी केल्ले ते आमकां ते हेकाय मेळना न्ही. आमी बाबा पयशे सारक्या कितले मोडले आनी खाली दवरले कितले, मोडले कितले, ते आमकां मेळना न्ही. आतां जर आमकां कोणा गव्हर्मेंटान जर साऱ्या बी आमकां फायदो केल्लो जाल्यार त्या पयशे आमकां कळटले, ह्या गव्हर्मेंटान आमकां साऱ्या पयशे दिल्या म्हणून हे आमकां फायदो मेळ्ळो अशें आमकां दिसतलें आसलेलें. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. कुठ्ठाळे लिओनेल लोबो ह्या 32 वर्सां तरणाट्याचो ताच्या इश्टान सोऱ्याच्या बाटले खातीर खून केलो. बांदकाम सुवातेर व्हरून तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याची ताच्या इश्टान जबानी दिली. ह्या खून प्रकरणात आलेक्स कुतिनो हाका पुलिशेन अटक केली. पुलीस फुडलो तपास करतात. हालीं तेंपार गोंयांत खून मारामारी ह्या सारकिल्ल्या प्रकारांनी वाड जाल्या. अशीच एक खुनाची घडणूक मंगळारा मध्यान राती कुठ्ठाळी वाठारांत घडली. बांदकाम सुवातेर लिओनेल लोबो ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याची म्हायती बांदकाम सुवातेच्या धन्यान पुलिशेक दिल्या उपरांत पुलिशेन ह्या खुनाची चवकशी सुरू केली. बांदकाम सुवातेर आशिल्ल्या CCTV कॅमेराच्या फुटेजीची पळोवणी केली आनी हेर पुराव्यांच्या आदाराचेर पुलिशेन लिओनेलाचो इश्ट आलेक्स कुतिनो हाका चवकशे खातीर ताब्यात घेतलो. सोऱ्याच्या बाटले खातीर आपल्या इश्टाच्या तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याचे आलेक्स कुतिनो हांणी चवकशी वेळार जबानी दिली. उपरांत पुलिशेन ताका अटक केलो. ह्या खुनाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमकां वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर आय विल गिव यू इन इंग्लिश दॅट्स बेटर देन एवरीबडी अंडरस्टँड. At Verna police station at 11 o'clock in the night, 11 in the night, one Mr. Mahendra Barad, he is a resident of Malwara, Agasai. He appeared at the police station and gave a complaint that he is having an under construction site at Pajantar Kortalim, and he is having an under construction building, and that he received information that one Pinku alias Lionel, son of Leonard Lobo, aged 32 years, resident of Pajantar Kortalim, is dead in his under construction site, having head injuries and in a pool of blood. So, having recorded his complaint, Verna police station has registered crime under section 103 of Bharatiya Nyay Sanhita. What we found was the dead body of this Pinku lying in the pool of blood, having head injuries, a crack, complete crack on this thing, and a block of cement block by the side of his body. Blood splashed everywhere and totally smashed. So during the course of inquiry, we came to know that this deceased and others used to sit over there drinking, consuming alcohol heavily, and used to sleep there only. Now when we rounded up Mr. Alex Coutinho, son of Xavier Francis Coutinho, he is also aged 34 years, of Mada Kortali. He was also the friend of this deceased, and around a week back they had a brawl over drinks, wherein he was given he had taken a full bottle of drinks. They had both consumed drinks, and the leftover bottle was taken by the deceased and gone. So this Alex was very much annoyed and he was waiting for an opportunity. Now, having consumed alcohol yesterday around 7 o'clock, he found the victim Pinku sleeping in the under construction site, and he was also drunk. This Alex also was drunk. In a fit of anger, he took the block of a cement and hit it on his head, causing his death on the spot. And that's how we have detected. We have already arrested Alex Coutinho now at 11 o'clock at Verna police station. Bureau report, Gomantak TV. मयड्या बुधवारा सांजे बारीक कारणां वयल्यान दोग जाणां मदीं जाल्लो वाद झगड्या मेरेन पावलो.
हातून एकल्याक बरोच मार लागलो. ह्या झगड्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या वॉलरॉय डायसाक उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. ह्या प्रकरणात पुलिशेन दुबाविता आड कागाळ नोंद केल्या. म्हणल्यार तेका गाडयेन बायकान येतालो फकत बायक टाच जाली ताणें सांगलें कितें जालां इतल्यान खंय तेका मारूंक कमेंट केलो. मारूंक ते डॉक्टर तिका हाडावंकूय हाडलें तेणी पूण कोहोच आयकना जालो. खंय कोण शॉपालो तो हाडाक आयलो बायल आयली हाडावपाक पूण कोहोच आयकना जालो. हे तकली फोडून उडयली हें पडलां. आतां आमकां सद्याक हांगा बांबोली आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्टान हाडला पूण ताका आतां सिटी स्कॅन बांबोली हांगा हाडूंक जाय. हांगा तेजी हे सुविधा ना त्यात वाडा ओके. नेमके मेन रिजन फक्त गाडी लागली लागल्यात म्हणून बायक पडोंक ना कोण ना आरसो टाक जालो. आतां हय जावपाक हातान मारूंक ना आनी कितें तरी फातर बीन मारला आसतलो जाल्यार हे स्टिचीस पडना. हातान मार जाल्यार कशें पडटलें. पुलीस कंप्लेन केली. दिलें लेटर ताका बांबोली व्हरोन हें करूं. पुलीस कंप्लेन केली तुमी? पुलीस कंप्लेन केल्या. एकलोच आसलो तो कोण तो? हय एकटाच आसलो खूब वाड्याक. ओके. आदत करून कसले उडयले आनी तूं व्हडलो हें काजारी बीन भुरग्यांचो बापूय ताका खबर ना आपल्याकूय भुरगीं आहा म्हणून. कितें बॅकग्रावंड कितें तेचो? बॅकग्रावंड कोण ना कितें नार्वेकार त्याच वाडा वयलो? तेच वाड्यार. हांव मोड्या पंचायती लागून घरा वयतालो म्हाज्या आनी ती पंचायतीची पयली हारो उदक भरलें आनी तो कोण आसलो तो उदक सेव करपाक म्हाज्या सायडीन येयलो आनी हांव म्हाज्या सायडीन आसलो. फकत म्हाजो हारचो आनी तो हारचो डॅश जालो आनी कांयच जावंक ना. तो फुडें गेलो रावलो हांव फुडें वचून रावलो. तो टर्न येयलो कितें जालां काय म्हणून लागलो. हांवें ताका विचारलें कितें जालां. इतलेंच इशू ताणें हात उबरपाक पयलीं स्टार्ट केलो आनी हांव पयलीं मूठ मारली आनी मागीर ताणें हांवें म्हाका सेव करपाक लागून हांवें हात घातलो तेन्ना हांवें 2-3 मुठे घातल्यो. 3 स्टिचीस पडले ताका. तूं खंयसून येतले पयलो? हांव घरा वयतालो म्हाज्या. तुज्या घरा वयतले मयड्यात? आतां मयड्यासून मेन रोडाक भायर येतालो. भायर येतालो? पंचायती लागच्यान तो भायर येतालो. हांव पंचायती लागच्यान भितर वयतालो इंटरनल रोडाक. ओके. सो ती तुजो आरसो त्याच्या आरशाक लागली गाडयेक? आनी काय ना तो पडोंक ना हांव पडोंक ना कांयच जावंक ना. तो रावलो हांव रावलो फकत तो टर्न मारून येयला आनी हेजे नंतर स्टार्ट जालें. तो मागीर जेन्ना आरसो लागलो तेन्ना तो टर्न मारून येयलो? टर्न मारून तो येयला आनी तुका डायरेक्ट आर्ग्युमेंट करूंक लागलो? आर्ग्युमेंट हांवें ताका विचारलें तूं न्ही उलयता तूं म्हाज्या सायडीन येयला इतलें जालें आनी मारून मारी स्टार्ट केली. ओके. सो ताणें काडली तें मारली मूठ कित्याक मारली? हांगासर मारली ताणें मूठ मारली? मूठ हांगासर मारली आनी हांगासर मागीर ताणें हांवें सेव करपाक लागलो. हांवें हात घातलो तेन्ना हांगासर 3 स्टिचीस घातले. मोदी कितें तरी लागला म्हाका. दिवचल शारात कोयराची समस्या वाडत आसा. ह्याच फाटभुंयेर बुधवारा दिवचल नगरपालिका मंडळान स्वच्छता दुता सयत एक जोड बसका घेतली. शारांतल्यो कांय सुवाती कोयरा खातीर हॉटस्पॉट जाल्ल्यो आसात. तशेंच बाजारात प्लास्टीक पोतयांचोय वापरूय वाडला. ताका लागून प्लास्टीक विरोधात जागृताय करतले तशेंच शार प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर खर कारवाय करतले अशें पालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाय हाणें सांगलें. म्हणजे क्लिनिंग करतात तेका 2 फॅक्टर्स आसा. पयली म्हणजे सेन्सिटायझेशन जावपाक जाय अवेरनेस जावपाक जाय ती भाग आसा. दुसरो म्हणजे पांयांचें आनी पोल्यूशन. सो हे 2 इश्यूज आसा. सो जेन्ना आमी सेन्सिटायझेशन आनी अवेरनेस करता तेन्ना आमी घरांत जर लोकांनी पावपाक जाय लोकांक एक क्लीन दवरपाक जाय. त्या खातीर हांव सांगूं सोदता की फाटींच्यान आमी एक ड्रायव्ह ऑर्गनायज केली मार्केटां आसता. सो आमी एक मार्केटान आमी इम्प्लिमेंट केली प्लास्टीक वापरनाका आमी लोकांक सगळे जशें मिनरल फाउंडेशनाचे भुरगे आसले तांचे थोडे आसले तशें आमी पूर्ण मार्केटान ते 20-30 भोंवले. आमी एकूच दीस केलो बट ते भुरगे आशिल्ले ते लोकांक 20-30 तेंच्यांनी ड्रायव्ह केल्लो आसा. सो अशें कितें आसा अशें मॅक्सिमम आमकां ड्रायव्ह जावपाक जाय आनी ते लोकांक कळपाक जाय की बाबा हे उदक जायना. आपल्याला लॉस आनी तेजो त्रास जाता
अजून उदरता तांकां हे लोकांक मेरेन पावूंक जाय. दुसरी गोष्ट आसा की फायन्स आनी पनिशमेंट. फायन्साच्या आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर दोन हांगा आसा. एवरी मंथ साधारण 8 to 10,000 रुपीज आमी मार्केटांत फायन्साच्या रुपान प्लास्टिकाचे फायन्सां म्हणटा. बाकीचे आनी कसली फायन प्लास्टिकाचे फायन्साच्या रुपान ते कलेक्ट करतात. आतां एक गोष्ट आसा की ते गेली त्या मार्केटान रावंक शकना. कित्याक आमचे कडेन दोनूच जाण मार्केट इन्स्पेक्टर आसा. एक मनीस नायट बसून जाल्यार बाकीची कामां आमकां कोण करतली आनी आमची म्युनिसिपालिटी तो नुकसान जातलें. हालींच नवो केल्लो खांडेपार ते उसगांव उड्डाण पुला मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच पावसाच्या दिसांनी ही फोंडकुलां उदकान भरिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक अदमास येना देखून अपघाताचें प्रमाण वाडतूच आसा. खांडेपार ते उसगांव उड्डाण पुला मेरेनच्या सुमार 100 मीटर रस्त्याची सामकी वाट लागल्या. पावसाक लागून रस्त्यावेले डांबर व्हांवून गेला. पावला पावलार फोंडकुलां पडल्यात. ताका लागून रस्त्यावेल्यान यो वच करप्याक बरोच त्रास जाता. राती कडेन फोंडकुलांनी उदक भरून रावता. ताका लागून फोंडकुलाचो अदमास येना. अशा वेळार एकादरो अपघात जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना जाता तितले बेगीन रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. सध्या मी असा खांडेपार टू उसगांव या उड्डाण पुलाकडे ज्या जाग्यार तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा ह्या पुलार व्हडले व्हडले खड्डे पडल्या. ह्या वाटेन ह्या रस्त्यान येरादारी करपी दुचाकी चालक तशेंच 4 चाकी आनी बाकीच्यो हेर रिक्षा जावं लायट मोटर व्हेकल्स तांकां हेवटेच्यान ट्रॅव्हल करतना हांगा खूब त्रास सहन करचे पडटा. ल्हान मोठे अपघातूय घडल्या. खूब जाणांक जखमी जावपाची पाळी येयल्या. संबंधीत यंत्रणेत त्वरित हेची दखल घेवन जाता तितले बेगीन ह्या खड्ड्यांचेर डांबर घालचो आनी हांची दुरुस्ती करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खांडेपारच्यान हांव शेखर नायक. बेतोडा ते निरंकाल रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. वीज खात्यान ह्या वाठारांत केबल घालपाच्या कामाक लागून रस्तो खणून दवरिल्लो आनी पावसांत ह्या रस्त्यार उदक सांचून उरता. ताका लागून ह्या रस्त्यान येरादारी करपी वाहन चालकांक तशेंच रस्त्या वयल्यान चलून वचपी लोकांक बरो त्रास जाता. संबंधीत खात्यान हाचेर बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला. हो रस्तो दुरुस्त करपा विशीं आपूण रस्तो विभागाक कळयतलो अशें बेतोडा पंचायतीचे सरपंच मधू खांडेपारकर हाणें सांगलें. आमच्या गांवांत निरांकल तो बेतोड्या सगळे रस्ते फोंडोन दवरलेले आहात. त्यांनी कांयच काम करूंक ना आनी ते फोंडोन ते लोकांचे पावसां आतां सामकी बरीच भिरांत दिसता गाडी चलोवपा पासून लोकांक. आनी ते रस्त्यान सामकें उदक भरून उरता. आनी जेन्ना ते भरून उरले म्हणटकीर लोक कोण पावसा जाता तेन्ना ते गाडी उदक उसळ्याच्या लोकांचेर घालता. पयलीं केन्ना केन्ना केस्तांवां जाताय लोकांची उदक मारलें म्हणून. पूण एक उदक कोणें मारलें म्हणून. पूण आमी तें मुद्दम मान्नाय. ते रस्त्या प्रमाणे तें उदक उसळून पडटा. आनी दुसरे सुवातेर म्हणजे जियो कंपनीन तें फोंडोन दवरलो आहाय आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान. आनी ते फोंडोन दवरले बरे आहाय. ते बॅलंट आहाय त्यो तांणी हें करूंक नाय. पुरून दवरले. ते माती सगळी तितून पडलो आहा आनी ते उदक त्या कारणान उदक तें रस्त्याचेर उरता सगळें आनी सगळे लोकांक त्रास जातात. आमकां केबलाची नितांत गरज आशिल्ली आनी आमच्या पंचायत क्षेत्रांत जितले म्हणून ट्रान्सफर आसा तितल्या ट्रान्सफर केबलान आनी सगळें जॉयन केल्लें आसा. जेणे करून जी आमचे जंगलांतलो भाग आसा बेतोडेच्यान निरंकाला वयता म्हटलें अशें कितलेय फावटी वारंवार वीज खंडीत जातालें. तें जेन्ना केबलींग जातलें तेन्ना तें कमी प्रमाणांत जातलें आनी खंय जर फॉल्ट जालें ते ट्रान्सफर ते मर्यादीत आमकां ती एरिया सुद्दां सोदपाक मेळटली आनी लोकांक रोखडी लायट हाडपाक मेळटली. आनी तर कितें हांवें सांगलां रस्तो जो फोडला तो जो मे म्हयन्या नंतर जून जुलय ऑगस्ट ह्याच्या मदीं डांबर करूंक मेळना. तरी आसतना आमी सोलिंग करून इलेक्ट्रिसिटी आनी PWD हांकां संपर्क करून आमी तेंचे कडल्यान सोलिंग करून घेतलें आनी डांबरूय घालून घेतलो. डांबर घेतलो ताका तें पनाज जिल्लो PWDन सांगलां जशें कोण मेळटा पळय मातशें तें सोलिंग करून तरी मातशें हें करा. पयलीं तेंच्यानी डांबोर आनी सोलिंग केल्लें. ज्या जाग्यार बेतोडा ते निरंकाल पर्यंत रस्त्याची सामकी चाळण जाल्ली आसा. जो पावस पडलो न्हू पावसान लोकांक वचपाक येवपाक कितले त्रास जाता. जी फोंडकुलां मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार फोंडकुलां पडले आसा. केबल घालपा खातीर जो खडलेलो रोड त्या रोडाचेर कांयच जालें ना. सद्या तेंच्यांनी काही प्रमाणात एक जवळ 1 किलोमिटराचेर सुमार डांबर घातलेलो सायडीन. पूण तोय सबंद माती भितर अहो तो डांबराची दशी जाल्ली आसा आनी थंय फोंडकुलां तयार जाल्ले आसा. जो कोणी स्कुटरीन वयता आसतना जर कोणाल्या गाडयेची जर उदक तेंचेर फोंडकुलां पडोन उदक उसळ्ळें जाल्यार हांगा बाचाबाची जावन झगडीय जाता. तेन्ना जी फोंडकुलां पडल्या ती जाता तितले बेगीन तेजेर कितें कवर बी मांडून ताका तर तात्पुरती सोय करची दुरुस्ती करून तेंची सोय करची लोकांची वाहन चालकाची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.
जमिनीच्या सर्वे वयल्यान मावळिंग्या तणाव गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडयले. सर्वे करपी 30 तरणाट्यांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले. मोकाजदारीच्या विळक्यान अडकल्ल्या मावळिंगे गांवचे लोक जमनीचो हक्क केन्ना मेळटलो हाची वाट पळयतात. हे फाटभुंयेर बुधवारा 3 अनवळखी मनीस कुडचिऱ्या वचपी रस्त्या कुशीक जमनीचो सर्वे करपाक लागले. ही खबर कळटकच लोक तिडकले. करता करता मावळिंगे गांवांत तणाव निर्माण जालो. जे सुवातीचेर सर्वे चलतालो थंय लोकांनी धडक दिली. गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडायले. सर्वे करपी कांयच सांगनात तेन्ना तिडकिल्ल्या लोकांनी तांकां धरून देवळांत धाडले. दिवचल पुलिशेक ही खबर कळटकच पुलिसांनी मावळिंग्या वचून सर्वे करपी तरणाट्यांची लोकां कडल्यान सुटका करून तांकां आपल्या ताब्यात घेतले. हे तरणाटे कोणाच्या आदेशा वयल्यान सर्वे करपाक आयिल्ले ते मात स्पश्ट जावंक ना. हाचे फुडें चोर मार्गान सर्वे करपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी मावळिंगच्या लोकांनी दिल्या. आमची कोण भायलो मनीस येता आपल्याक जाय ते करता वयता. आतां जशें घडलां त्या भुरग्यांक धरले आहे आनी आतां पुलिसांनी घेवन गेले. हेच्या फुडें आमी कोणाक वगीर रावचे ना. कोणाक खबर ना जाल्यार तेंच्यांनी चवकशी करची. कोणाक कोण तरी सर्वे करून धाडटा जाल्यार पयलीं तेणी चवकशी करची. आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की मावळ्यांक तुमी विनाक परत हांगा येवन त्रासान पडनाका जाल्यार आमी वगीर रावचे. सर्वे कोण कोण येतले जाल्यार पयलीं पंचायतीक कळोवचें. सर्वे आमचे थंय ताजी आहा मान आहा घाटा कोणी केल्या ताजी लायल्या थंय ते सर्वे करपाक येयले आनी तांकां ह्या गांवच्या लोकांनी विचारले की बाबा तुमी कोण येयल्या खंयसून येयल्या तर तांकां कितेंच खबर ना आनी ते सर्वे करपाक लागले. तेन्ना सगळ्या गांवच्या लोकांनी तांकां हाडून विचारले की बाबा तुका मालक कोण आहा तर तांकां कांयच खबर ना. आनी हे अशें गांवांत हे घडटा की खंयसून कोणूय येता आनी सर्वे करता आनी मालक विचारला कोणूच सांगना. ताका लागून हांव सांगूंक सोदतालें की कोणूय जर अशें घडात जाल्यार आमी तांकां वगीर रावचे ना. हाज्या पयलीं अश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. सरकारान हेजेर नदर दवरची आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक न्याय दिवचो आनी ह्यो जमनी आहा त्यो आमकां परत मेळोवन दिवच्यो अशें सरकारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री ह्या हेका आमकां न्याय दितले अशी आश्वासन बाळगता आनी आमकां आमचो न्याय मेळटलो असो हांव गृहीत धरतां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे